एक म्हणजे तुम्ही पळयला आसतलें काल पयर पेपराचेर येयल्लें की इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर पावर मिनिस्टर सांगतालो 2 दीस हेवटेन तेवटेन खंय की इलेक्ट्रिसिटी दर हे जो पर्यंत लायट म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्थित जावची ना म्हणजे 24 तास आपण दितलो तेन्ना दर वाड जातली, तेज्या पयलीं दर वाड जावची ना. पूण कालचो पेपर सोडून आयचो पेपर वाचतकूच रोखडेच दर वाड जाली. म्हणजे हें कितें चल्लां की इलेक्ट्रिसिटी सुद्दां इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरा कडेन ना अशी दिसता काय तो फटींग उलयता काय तेंचे हें यू टर्न घेवपाचें चालूच आसा तें बी कळना. कित्याक तो कालूच सांगतालो 1 युनिटाचेर 1 रुपया सुद्दां वाडचो ना आनी आयचे पेपराचेर येयले दर वाडलो. कितलो वाडलो दर हावसिंग पर्पजाक 400 युनिटा उपरांत 18 पैसे वाडलो पर युनिट. पूण हो 18 पैसे वाडप म्हणजे आतां पळय दिवाळी येयली, दिवाळीक रोशनाई म्हणजे लायटी घालतलेच म्हणजे ताणें सारको टायम पळोवन केल्ले आसा. म्हणजे लोक आपल्या घराक जावं हे सेलिब्रेशनाक लागून लायटी घालतले तेन्नाच पयसो काडपाचो लोकां कडल्यान. म्हणजे दिवाळीच्या तोंडार हे पयले एक बक्षीस दिल्लें आहा, तेंच्यांनी गिफ्ट दिल्लें आहा लोकांक. तर दुसरें म्हटल्यार मायनिंगेचो मोठो इश्यू आसा. मायनिंगेन स्टार्ट जावपाक लागून खुबशे प्रयत्न मायनिंग डिपेंडंटान डायरेक्ट डिपेंडंटान केल्लेले आसा आनी तेका लागून लास्ट ते इतले हेजेर पावले तेंच्यांनी एजिटेशन केलें कित्याक सरकाराचे दोळे उडोवंक जाय म्हणून कोणूच तेंची हें घेयना दखल घेयना म्हणून. तर डेमोक्रेसीन हें जाताच की रस्त्यार येवपाचें हें आमकां एक मुभा हें आसा, फ्रिडम आसा. हे हितून ते रस्त्यार येयल्ले आनी ते रस्त्यार येयल्ले अशें म्हणून मार्च पास्ट काडूंक तर थंय तांकां हेच मिनिस्टर हेच गव्हर्मेंटांतले येवन आडून थंय तेंची मिटींग घेतली आनी तेंचेरूच परत एलिगेशनां केली की हेंच्यांनी रस्तो आडयला म्हणून. आनी आयज पेपरार येयला तुमी वाचलें आसतलें 77 मायनिंग डिपेंडंट म्हणजे लोक थंयसले 77 जाणांक सारके मेजून काडून तेंचेर चार्जशीट फायल केल्ले आसा. आनी हेच त्या दिसांनी जेन्ना ताका अरेस्ट जाल्ली तेन्ना नितीन गडकरी दुसऱ्या दिसा गोंयांत आसलो तेन्ना कितें प्रोग्रामाक येयल्लो आसतलो. तर तेणी आश्वासन दिल्लें की हेजेर कांयच जावचें ना फुडें आनी त्यो बंद करतली केसी म्हणून. पूण तें कांयच जावंक ना. तेंचेर चार्जशीट फायल जाल्लें आसा काल आनी आमी म्हणटा की तें कित्याक केलां तर आनीक फुडें हेंच्यांनी येवन अशें स्ट्रायक करचें न्हू, तांकां दाबोवन दवरूंक म्हणजे डेमोक्रेसीची नाक तोंड दाबपाक लागून हेंच्यांनी केल्लें आसा की ही अशी चार्जशीट फायल करतकूच ते एंगेज उरतले आनी अशें कोण फुडें येवचे ना दुसरे बी. आनी हेका लागून सरकाराच्या अगेन्स्ट मायनिंगूच न्हू तर दुसऱ्या सुद्दां हेतून आवाज उठोवंक लोक भियातले. हेका लागून हे चार्जशीट केल्ले आसा असो आमचो आरोप आसा.